बुधवारा कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेच्या हजेरेंत लायब्ररी दीस मनयलो। ह्या निमतान साबार पुस्तकांचो विमोचन सुवाळो जालो। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। तो एक फादर ऑफ लायब्ररी अशें म्हणून संबंध आमच्या भारतान ताच्या नांवान आमी हो लायब्ररी दीस साजरो करता। ताणेन मांडिल्ले सिद्धांत, ताणेन मांडिल्लो विचार हो फक्त भारतीयां खातीरूच न्ही तर संबंध जगान आज खूप उपयुक्त ठरिल्लो आसा। आमी जेन्ना शिक्षण घेतात त्या वेळाचेर शिक्षण आमी कितें घेतात तो एक प्रश्नचिन्ह येता। आज शिक्षणाच्या मळाचेर आमी कार्य करता आसतना ते शिक्षण आमकां जे जिवना भितर कितें लागता तें दिता काय कितें, किंवा आमी हायस्कुलाचें शिक्षण घेतले नंतर ते घोकंपट्टी केले नंतर ते फक्त कॉपी एंड पेस्ट करप हें शिक्षण काय कितें? का नवे नवे संशोधन रिसर्च करून आमची येणारी जी भावी जी पिढी जी आसात ताका योग्य तरेचे मार्गदर्शन हे खूब महत्वाचें आसता। आणि त्या खातीर लायब्रियन्स किंवा लायब्ररी एक खूब महत्वाचो एक माध्यम जावन गेल्लें आसा। आमच्या लायब्ररी संदर्भान गोयची सेंट्रल लायब्ररी जी आसा ताच्या संदर्भान म्हजे माहिती प्रमाणे जर संबंध जर आमी अभ्यास जर केलो जाल्यार म्हाका दिसता जगान आमी 50 नंबरां भितर आसपाक जाय। आणि त्याच बरोबर एशियान जर आमी कन्सिडर जर केले जाल्यार पयले 5 तर आमी निश्चितूच लागतले। आणि भारतान तर आमी नंबर 1 आसा। पण आज तुमच्या सगळ्यांच्या अथक परिश्रमान, तुमचे सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन, तुमचे सगळ्यांचे हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन आम्ही एक आज चॅलेंज घेवपाची गरज आसा। साधे सिद्धांत घालून दिले, पुस्तकां कशी आसची, वाचपाक कशें सोंपें जावचें, लायब्ररियन जो आसता तेणी सोंपे भाशेन वाचतकांक खंय सांगचें अशें सादे सादे सिद्धांत तेणी घालून दिल्लेले आसा। ते सिद्धांत आयज पासून हे जागे जागृत उरलेले आसा। आयज जो सेमिनार आमी घडोवन हाडला लायब्ररीची, स्टेट लायब्ररी, तो 21 जाण आपले 21 रिसर्च जेणे केल्ले आसा ते आपले पेपर सादर करतले। आनी ते पेपर म्हणल्यार लायब्ररीच्या ह्या सगळ्या दबाज्यान आपल्याक कशें बरें पडप, बरेंतल्यान कशें बरोवप आनी हेजो एक परिणाम वाचतल्यांचेर तसोच आख्ख्या समाजाचेर कसो पडप हेचेर एक फोकस दितले।